हा काय नंदाला इंगाळायचं का तो सांगत माहित नाही का आमच्या भेटी आहे ते गाड्या आहे फोटो दाखवत आहे त्यांचं पोलीस सांगा किती हा कॉमेंट बॅट पोलीस आहे बरं किती हा आली नाही ते घरापासून फोटो आम्ही स्टेटमेंट केला व्हिज्युअली 1 तारखेर आज आम्ही 4 तारीख आसा राईट आणि 1 तारीख ते आज आता 3 दीस जाले आज जितले पोलीस स्टेशन आसा ऑल ओव्हर गोवा और एटलीस्ट साऊथ आमी सावथाचे उलया सावथान कितले सुमार कंप्लेन येयल्ले आसात साहेब तेजेर कितले सांगा गुड एफआयआर रजिस्टर एफआयआर रजिस्टर जायना इतल्यो कंप्लेनी रजिस्टर केल्या उपरांत दाखोवन दिता की वेलिंगराक कोण प्रोटेक्ट करता आणि हे ताजच एक मुखाटा भायर सरलो आहा हे सामकें सिद्ध जालें नाजाल्यार आज पासून एफआयआर कित्याक रजिस्टर जायना सेकंड स्टेप पण एफआयआर पासून रजिस्टर जायना सादेशे कोण व्हॉट्सएपाचेर कोण फेसबुकाचेर कोण इंस्टाग्रामाचेर कितें पोस्ट घातले जाल्यार ताका सामको धरून हाडटात पुलीस स्टेशनार आजू फुडें पळय आनी खंय बारीक खोका गेला जाल्यार 27 तारखेर काणकोण जाता स्पीचीस जाता व्हिज्युअली जाता आतां आयडिया कितें एक सावथान जाता मागीर नॉर्थ एंडान जाता हे फक्त आमी जे सगळ्या गोंयकार लोक उरला आहा जे इतले डिस्ट्रॅक्शन गोंयभर चल्ले आहा आमचे एनवायरमेंट आमचे इकोलॉजी एंटायर नश्ट करपाचे जे हे गेल्ले आसा हातान गेल्ले आसा बीजेपी गव्हर्मेंटान आनी तेन्ना सगळे धर्माचे लोक एकठांय जावपाक लागले आहा हे दिसले उपरांत आमकां एक हे येयला की हे भाशेन लोकां मदीं फूट घालपाचे आणि ते इशू तशेंच धरून लोकांक आनी दुसरे कडेन बिजी दवरपाचे हे तेंचे कारस्थान आसा आमी हाचेर लक्ष दवरपा जाय आनी हेचेर तरी हे जे बीजेपीचे गोंय काबार करपाचे उद्देश आहा तेचेर आमी बायलान एक भाशेन युनिटी करपा जाय आमचो सामको सेकंड स्पीकर जो संजय सावंत आमचो काउन्सिलर आणि माझा बरो इश्ट प्लीज शूटिंग प्लीज मेंटेन 2 मिनिट्स 2 मिनिटाच्या वर नाका जायते ऑनलाईन येयले आसा सगळ्यांक लोकांक जाय सगळ्या मोगाळ गोंयकारांक म्हजो मायेचो नमस्कार म्हाका एकूच विचारपाक जाय पयलीं स्वतेर सगळ्यांक एकठांय जाल्ले गोंयकारांक आमी एकठांय जाल्यात कोण म्हणून हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान लोक गोंयचो साहेब आसा हो फक्त क्रिस्तांव लोकांचो गोंयचो साहेब न्ही हिंदू भाव मुस्लीम भाव आणि आमच्या एकूच डिमांड आसा की हो वेलिंगकर म्हणटा न्याय निर्णय जावपाक जाय मुरगोच्या शहराच्या अल्कोला मगाच्या
बरोबर जाल्ली पण प्रतिमा कुदीनं पण देव बरें करूं म्हटलं कारण एक इनिशिएटिव्ह लिडरशिप ताणें घेतली आणि आज आमच्या गोंयकार इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ कास्ट क्रीड रिलीजन पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन नासतना काँग्रेस बीजेपी सगळे लोक एकठांय जाल्ले आसात एकूच इशू घेवन गोंयकर साहेब सायमन रजनीश केरेकर परवा म्हज्या बरोबर कंप्लेंट फायल केल्या तो दोन हॅलो तुझ्या मोगाच्या गोंयकार भावा भयणांनो हांव सायमन रॉड्रिगीस हांव बोलगिरचो काल हांवें कंप्लेंट फायल केल्या रिगार्डिंग सुभाष भास्कर वेलिंगकर ताचें नांव सारकें म्हटल्यार सुभाष भास्कर वेलिंगकर तेणें कितें उलयलां तें तुमकां सगळ्यांक आसतलें देवस्थानांनी तो कोण तेजी अनुभव ना पूण ताणें आमच्या गोंय साहेबाक अपमान केला सारखे गोंय साहेबाकू केलो ना हांव कोलिंकार आतां आमगेलें 14 माड लागपा मिनींग चतुर्थी केन्ना तो मिनींग चतुर्थी गोंयकार सांगलो ते गोंयकार धाडले मागीर म्हणटालो आतां प्लीज गोंय इंडियन न्हू एकाय धाडले म्हणटालो हो मनीस नाका ह्या मनशाक आमी धाडूंक जायो आणि दुसरे जे 8 जण जुदास काँग्रेसीसून बीजेपी गेले होक बरे आहाय गोंय साहित्याक सोडपाना एक एकल्याची नीट पडलो एकलो एमएलए उलय नाही बेश्टे दाखले स्टार्ट जाताय फेसबुकाचेर ताका फेसबुक तुमकां फॉलोय जाला सगळे एमएलए काही गावाय आणि वसाय तिका आणि ताजे कोणतो सावंता बरो वसाय आणि ताका म्हागाय ताका हेरेस कोराय म्हूण कित्या कोनाय कितल्या एकलो एमएलए आवाज कोना म्हाका नाका सगळे वसाय दिला दुसरे एकू सांगता हांव पुलीस डिपार्टमेंटाक तुमकां खबर आसपाना इंडिया डिसेंबराचे 3 तारखेक तो हल्ला आहा 20 जाणां गोंय साहेबाचे घासको जायते पुलीस देवबंद करून हे घासको जायना गोंय साहेबाचे आता आमचो बाप आमचो मुस्लीम ब्रदर कल्चर सिटीजन आमचो बाप शेख बाप वास्को साकून आयलो आसा ताच्या जिवाक घेवन एक वोट जिंदाबाद एक वोट जिंदाबाद एक वोट जिंदाबाद अरे बाबा वेलिंगकर This is second time become. गोंय साहेबा यो आणि हात लावून दाखय आम्ही ताका प्रोटेक्शन करू रिलीजियस पब्लिसिटी व्हॉट इज दिस मॅन कोण रिलीजियस कोण टोपी कोण आर्टिफिकेट व्हॉट इज दिस मॅन एमएलए मला कोण नाका आम्ही एमएलए करताय प्लीज आम्ही रेकॉर्ड जाय हिंगा बसून रावया आणि अल्टिमेटली इज नॉट बी अरेस्टेड कोर्ट जिंदाबाद टुरिझम इफेक्ट जावपाक शकता आणि आता 50 लाखांनी लोक येवपाचो आसा जोरी जोर त्यांच्या कॉन्सुलेटान इन्स्ट्रक्शन धाडले एडवायझरी धाडली हिंगा अशें चलता पूण कितलो लाखांनी लुकसाण इंडियेक इफेक्ट केला आणि आमचे जे युथ आहे आमचे हे गोंयच्या सरकारान जॉब जायना त्यांच्या जीवार ते डायवर्ट करता लोक एका मुखार काढला आमचे भायलो भोंवता तेन्ना त्यांच्या
गोळ्यातले मंगळसूत्र सोडपणी सगळं चोरून वता हिंगा तिंगा इसराती चोरीत वताय ते त्याचे कंट्रोल करपाक जायना हे हिलकटिंग हे हिराले भुतानी हे सगळी आमकां डायवर्ट करपाक एक मुखार लायला कित्याक एकच लायला एक गोंय इतको जाय ह्या आमकां हे आमचे फुडली पिळगी कबार करून वता आमकां कबार करून वता आनी युद्धाक सगळे खबर आहा पण टीसीपी को हेड प्रोटेस्टांना पिढी कवर केलं ना कित्याक इतले आमच्या युद्धांनी बारक्या भुरग्यांनी आमच्या गोंय सांबाळून गोंय मागवली पण टीसीपी कडे पडचे पिढी कित्याक येता मेन व्हिडिओ हा पण आमकां घटना आवडटले आनी सगळे सगळे अरेस्ट टुडे अरेस्ट